नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। बीजेपी सरकारान माध्यम धोरण फाटी घेतले ना जाल्यार फाटी फुडें विचार करिनासतना मंचाच्या आंदोलनात देवात आरएसएसाचे गोंयच्या कार्यकर्त्यांक फरमान। मिनाचे येरादारीक स्वताचे ट्रक घालपाचो सेजाचो विचार। स्वताचे ट्रकांचेर चड फायदो, ट्रकवाल्यांची चड तेंप वाट पळोवचे नात, सेजान केलें स्पश्ट। महापालिकेक बीजेपीच्या उमेदवारांक बीजेपीच्याच असंतुष्ट बंडखोरांचे आव्हान। फाटीं काडपाचे यत्न, फाटीं सरपाची ना तयारी। शेनवार निमणो दीस। माडाचे रॅलीक पेडण्यां गोवा फॉरवर्ड राजकी पक्ष एनजीओ एकठांय। पेडण्यां सावन आयतारा यात्रा। सरकारान माडाचेर यू टर्न घे मेरेन गोंयभर आंदोलन। छत्रपती शिवाजी प्रमाण राजकारण भ्रष्टाचार मुक्त करपाक जाय। मुख्यमंत्र्यांचो शिवजयंतीक उलो। खबरो विस्तारान। बीजेपी सरकारान माध्यम धोरण फाटीं घेतलें ना जाल्यार फाटलो फुडलो विचार करिनासतना आंदोलनात देवात म्हूण आरएसएसान कार्यकर्त्यांक फरमान काडला। संघाचो गोंयचो संघचालक सुभाष वेलिंगकार खासा प्रुडंटा कडेन उलयलो। 29 जानेराक गोंयांत जाल्ले बसकेत प्रांतीय पदाधिकाऱ्यांनी गोंयच्या संघवाल्यांक तांचो निर्णय कळयला। विधानसभा वेंचणुके मेरेन आंदोलन चालू उरलें जाल्यार कितें करपाचें तें खंय मागीर थारायतले। मुळावे शिक्षण हे मायभाशेंतल्यान वा प्रादेशीक भाशेनूच आसूंक जाय असो संघाच्या अखिल भारतीय कार्यकारिणीचोच थाराव आसा। पोरू 13 ते 15 मार्चाक जाल्ल्या संघाच्या अखिल भारतीय कार्यकारिणीच्या सभेन प्राथमीक शिक्षण हे मायभाशेन वा भारतीय संविधानान मान्य केल्ल्या प्रादेशीक भाशेतूच आसूंक जाय हो थाराव घेतिल्लो। केंद्र आनी राज्य सरकारांनी आपल्या भाशेविशीं सध्याच्या धोरणाचे पुनर्निरीक्षण करून प्राथमीक शिक्षण मायभास वा भारतीय संविधानान मानून घेतिल्ल्या प्रादेशीक भाशेतूनच दिवपाची व्यवस्था घटमूट करची म्हूण सभेन उलो मारिल्लो। भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे आंदोलन संघाच्या अखिल भारतीय कार्यकारिणीच्या प्रस्तावाक धरून चल्ला। ते खातीर संघान ते यशस्वी करपाकच जाय अशें संघाचें मत। संघाचे प्रांताचे पदाधिकाऱ्यांची 29 जानेराक पणजे मळ्यान गोंयच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांकडेन बसका जाली। थंय ही गजाल थारली। तर अशा प्रकारचो तो ठराव आसा, ताका अनुसरून हें जें आंदोलन हांगा चालू आसा ताचेर संघाचे वेगवेगळ्या स्तराचेर हें जालें। त्या बैठकीनूय अशें ठरलें की हें आंदोलन हें योग्य आसा, त्या आंदोलनाच्या फाटल्यान उबें रावपाक जाय सगळ्यांनी। आनी मागीर हांगा गोंयांत सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या पर्यंत हो विशय ऑफिशियली येवचो अशें म्हणून ते हांगा आयले। त्या बैठकीन 4 प्रांतीय कार्यकर्ते हांगा आयिल्ले। एक्झॅक्टली कितें सांगलें ते? तांणी सांगलें तें अशें की अखिल भारतीय स्तराचेर, पश्चिम क्षेत्र स्तराचेर, प्रांत स्तराचेर आमी सगळ्यांनी मेळून असो निर्णय केलो की हो निर्णय हें आंदोलन जें आसा तें हाका अनुसरून आसा। अखिल भारतीय कार्यकारिणीचे जो प्रस्ताव आसा, ठराव आसा, ताका अनुसरून आसा। त्यामुळे आमी सगळ्यांनी मेळून हें पूर्णपणे यशस्वी करपाक जाय आंदोलन। आनी आमी सगळ्यांनी पूर्ण शक्तीनिशी ह्या आंदोलनान आसपाक जाय। पण आता ऑथेंटीक आणि ऑफिशियल डिक्लेरेशन प्रांत कार्यवाहा कडल्यान सुनीलजी सप्रे कडल्यान जालें ह्या बैठकींतल्यान। त्यामुळे ती बैठक जाली आणि बऱ्या पद्दतीन जालें। ताज्यामुळे भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या आंदोलनाक खूब बूस्ट मेळ्ळो। विधानसभा वेंचणुके मेरेन आंदोलन चालूच उरलें जाल्यार वेंचणुकेन कितें करपाचें तें खंय मागीर थारायतले। जाल्यार अजून 1 वर्स तुमचे कडेन शिल्लक आसा। तर तुमी जो जाहीरनामो दिल्लो लोकांक आनी वचन दिल्लें लोकांक की मातृभाशेंतल्यानूच हें शिक्षण म्हणून अशा पद्दतीचें आनी इंग्लिशीक ग्रँट बंद करतले अशें तें वचन तुमी पाळा म्हणून लोकांक तुमी फटोवंक शकना। त्या ह्या वर्षभराच्या हातूंतल्यान पाळचें। बॉल इज इन देअर कोर्ट। डिसिजन पार्टी घेयना जाल्यार इलेक्शन तें जें कितें आसा तें फुडें पळयतलें न्ही। वेळ आयलो काय ते निर्णय घेतात न्ही। कित्याक कार्यकर्ते काम करता आसतना ते पार्टीच्या कार्यकर्ते म्हणून काम करिना। तो भाजप आसा काय कोण तें पळयना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो पूर्णपणे आपली धोरणांच राबयता, राजकीय पक्षांची धोरणां राबयना। आनी राजकीय पक्षांनी केल्ल्यो चुका तांचें समर्थन करपा खातीर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो जन्म जावंक ना।
माध्यम आंदोलनात पुराय शक्तीन वांटेकार जावचे म्हूण गोयच्या आरएसएसच्या कार्यकर्त्यांक आतां वेल्यान ग्रीन सिग्नल मेळ्ळा. जाल्यार दुसरे वटेन माध्यमाच्या आंदोलनांतल्यान पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी पयस रावचे म्हूण बीजेपीन कार्यकर्त्यांक फर्मान काडला. आतां संघाच्या फर्मानान मंचाचे आंदोलनाक आनीक नेट मेळ्ळा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. ट्रिपींचो रेट वाडोवन मागपी ट्रकवाले फाटीं सरनात आनी मिनाच्यो ट्रिपी सुरू करिनात जाल्यार सेजा स्वताचे ट्रक घालून मीन उखलतले. ट्रकवाले ट्रिपीचो रेट वाडोवन मागतात, सेजा तयार ना. स्वताचे ट्रक घाल्यार खंय सेजाक आनीक फायदो. ट्रकवाल्यांचो प्रस्न बेगीन तडीक लागचो म्हूण सध्या रावल्यात अशें सेजाचो कॉर्पोरेट वेव्हार मुखेली अनिरुद्ध जोशी म्हणटा. सेजाची कापशेंची मीन येरादारी बरे भशेन चल्ल्या. सेजाच्या मिनाच्या ट्रिपींचे रेटीचो वाद मिटना. रेट वाडोवन दिवची म्हूण ट्रकवाल्यांच्या संघटनेन मिनाची येरादारी बंद दवरल्या. ताका लागून सध्या सेजाच्या आमोणेच्या पीग आयर्न प्लांटाचेर परिणाम जाला. मीन उखलूंक सेजा स्वताचे ट्रक घालपाक शकता. तशें केल्यार खंय कंपनीचो खर्च टनाक किलोमिटरा फाटल्यान ₹4 देंवतलो. Company is wondering how long it can remain onlooker. Probably if we had our own trucks, we would have started the business long back and we would have faced the consequences of breakage or whatever. But at least we would have started the business. The inaction of both these groups is making us think whether, like other mine owners, should we own the trucks? If we operate the trucks, naturally we'll get all the benefit. We'll be able to operate it at ₹4.50 per ton kilometer. That is maximum. We have agreed to pay the double. In spite of that, as I said, there are many people who are ready to work, but they don't want to come forward. What is happening is that because we do not own the trucks, we have to be onlookers. How long can we be onlookers is a question. कंपनी ट्रकवाल्यांची चड तेंप वाट पळोवची ना. मीन येरादारी बेगीन सुरू जाल्ली कंपनीक जाय. Ultimately, company cannot sit idle. Company has to do something. So let's see. We'll work on it. We have started thinking today. It depends on the truck owners. If they want to push us to a decision or they want to leave it at thinking. They want that we should leave this at thinking stage. ट्रकवाल्यांची दादागिरी वाडल्यार आमोणेचो पीग आयर्न प्लांट बंद दवरपाची तयारी सेजान हे पयलीं केल्ली. आतां स्वताचे ट्रक घालपाचो कंपनीचो प्लान चल्ला. ट्रकवाले मात ₹11.27 टनाक किलोमिटराचेर ठाम रावल्यात. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी. पणजे महापालिकेक बीजेपीच्या उमेदवारांची बीजेपीचेच असंतुष्ट बंडखोर उमेदवार वाट लावंक तयार जाल्यात. सुत्रां सांगतात ते कोंतान अपक्ष म्हूण उमेदवारी अर्ज भरिल्ल्या बंडखोर बीजेपीवाल्यांक फाटीं काडपाक बीजेपीक जमाना जाला. फाटले कांय दीस जाले यत्न चल्ल्यात. शेनवारा उमेदवारी फाटीं घेवपाचो निमणो दीस. शेनवारा उमेदवार स्पश्ट जातले. 131 उमेदवारांत काँग्रेसीचो एकलो फाटीं सरलो, एकली भितर सरली. पणजे महापालिकेक बीजेपीच्याच 4 बंडखोर कार्यकर्त्यांनी अपक्ष म्हूण उमेदवारी अर्ज भरल्यात. तांचे पक्ष कितें करता काय म्हूण राजकी कॅम्पांतल्या सगळ्यांची नजर. तांणी फाटीं सरचे म्हूण फाटले कांय दीस बीजेपींतल्यान यत्न चल्ल्यात, मात कोणूच फाटीं सरपाचें नांव घेनात. प्रुडंट तांतल्या कांय उमेदवारांकडेन उलयले. वॉर्ड 28 बीजेपीचो बंडखोर तुषार असोलकार उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवंक तयार ना. ह्या वॉर्डान बीजेपीचे तेंक्यार सुरेश चोपडेकार रावला. बीजेपीचो दुसरो असंतुश्ट बंडखोर कार्यकर्तो रत्नाकर फातर्पेकार कसोच अर्ज फाटीं घेवंक सोदना. वॉर्ड 18 आनी 21 दोनूय वॉर्डांनी तो रावला. आदी तो वॉर्ड 18तलो नगरसेवक. ताचे वॉर्ड 18तली सुमार 250 मतां काडून वॉर्ड 21 घाल्यात म्हूण फातर्पेकार सांगता. वॉर्ड 18 लक्ष्मण खर्डे आनी वॉर्ड 21 पुंडलीक रावत देसाय ह्या दोनूय बीजेपी वाल्या आड ताची फायट. प्रुडंटान बीजेपीची आनीक 2 बंडखोर संतोष आखडकार आनी ज्योती मसूरकाराक गाठपाचो यत्न केलो, मात दोगांय मेळ्ळी ना. बीजेपीन एके वटेन असंतुश्टांचे बंड जाल्यार काँग्रेसीन उमेदवारांचे अजूनय भायर भितर चालूच आसा. महापालिकेक 131 उमेदवारांचे 238 अर्ज आयल्यात. वॉर्ड 12 शाहीद नारू काँग्रेसींतल्यान भायर सरली. काँग्रेसीन थंय एशली रुजारियोक तेंको दिलो. वॉर्ड 17 तस्नीम शेखाक काँग्रेसीन तेंको दिला. शेनवारा उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाचो निमणो दीस. आमी आशा धरता की आमकां पणजेकार एक्सेप्ट करतले, कारण पणजेकारांक आमी एक ऑप्शन दिल्ले आसा, एक पर्याय दिल्लो आसा, एक अल्टरनेट दिल्लो आसा. पयलींचे जे हांगा कावन्सिलर्स आसले तेंचेर जे लोक विटलेले आसा, तेंचे जे फेल्युअर आसा त्या लोकां समोर मांडपाचो आमी प्रयत्न करतलो. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार.
घेऊया एक विराम.